आमकां ज्यो गजाली सकाळीं म्हज्या लक्षान आयल्यो. फर्स्ट रिगार्डींग द ऑक्सिजनचे सिलिंडर्स हांगासर आयल्या उपरांत तांकां पावना, तो प्रायोरिटीचेर विशय आशिल्लो. आनी एक्झॅक्टली म्हणजे ऑक्सिजन आमकां सिलिंडर्स कितले लागतले, मॅनिफोल्डाचेर ट्रॉली कितल्यो लागतल्यो, ताजो परत एकदा डिटेलान म्हणजे वार्डांतल्या सिस्टरी पासून ते दोतोरा पर्यंत सगळ्यांक विचारल्या उपरांत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे आमच्या कडेन सिलिंडर 400 सुमार येताले. बट ते येयल्या उपरांतूय एकदां हांगाल्यान थंय पावता म्हणसर थोडोसो वेळ लागतालोच. ओके, तो विशय आशिल्लोच. तोय प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर 600 सिलिंडर्स हे दिवपाचे आमी खंयच्याय पद्दतीन जीएमसीक मेकळे 600 सिलिंडर्स हे आमी म्हणजे आयच्यान स्टार्ट करतात 24 आवर्सान. म्हणजे आयज रातच्या 8 केन्ना फाल्यां रातच्या 8 पर्यंत 600 सिलिंडर्स पर्यंत तांकां पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आनी पावयतले. सो जेणे करून ते स्ट्रीमलायन करपा खातीरूय बी एडिशनल जे MTS आसतले, हावजकीपींग स्टाफ आसतलो, तो सगळो तेंच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगला की तुमी घेयात म्हणून, जेणे करून ते फास्ट ट्रॅक जावपा जाय. जो स्कूपवालो आशिल्लो ताकाय सांगला की ताजे लेबर्स हे बऱ्या रितीन काम करपा जाय, तेच्यांनी हांगा डावनलोड करात, परत असो तशें लोड करून घेवन वचप, हेंय ताका कामाक लायला. म्हणजे तेज्यो 4 गाडयो ज्यो आहा कंटिन्युअसली ह्यो कामान उरतल्यो. ओके, म्हणजे ताज्याय लेबरांनी एक्टिवली जर काम करीत जाल्यार ते चड बेगीन जातलें. उरता उरलो ट्रॉलीचो विशय. आमकां 55 ट्रॉली लागता. ट्रॉलीचे ड्रायव्हर जे आसता जाला कितें सांगतात ते तेजे 3-4 ड्रायव्हर पयलीं कमी प्रमाणांत लागतले म्हणून. आतां आमी जे डिपार्टमेंटाचे ड्रायव्हर दिला ताका ते रिवर्स घेवप काडप होय प्रॉब्लेम आसता. तो सॉल्व करपाक आमी फाल्यां एक्सपर्ट आनी 4 ड्रायव्हर आपयता, 2 एडिशनली ट्रॅक्टर आपयता जे फास्ट ट्रॅक करून ते करूं शकतले. ह्या पद्दतीचे जे आहा पळय न्हू ते ट्रॉलीचो विशय सॉल्व केला. 55 ट्रॉली लायल्यो जाल्यार तोय प्रेशर ड्रॉप जावचो ना. दुसरी गजाल, आमी टँक जो आहा LMO टँक म्हणजे लिक्वीड ऑक्सिजन स्टोर करपाचो टँक ह्या मॅनिफोल्डा कडेन घालपाचो ऑलमोस्ट फायनलायज केला. फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितर हांव फास्ट टायम पर्सनल लेवलाचेर मॉनिटर करीत आसा. तो 8 ते 10 दिसाच्या भितर टँक हांगासर लागतलो, वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 20 मेट्रीक टनचो. म्हणजे तो आमचो आमी हितून लायला 6चो हांगा सुपर स्पेशलिटीचो 20चो आहा. तसोच टँक हांगा लागतलो 20चो, जेणे करून आमी डायरेक्ट सेव करपाक शकतले. आमचो फक्त हितूर लागला पळय न्ही म्हणजे सावथ गोवा, तो 6चो लागला. हांगा 20चो जर लागलो 8 ते 10 दिसां भितर जाल्यार ट्रॉलीचो विशय सॉल्व जातलो. ट्रॉलीच्या भानगडीत उरचें ना, सगळे जे आहा मॅनिफोल्डाचेर येतले. तिसरी गजाल, हे थोडेशे कमी म्हणजे हांगासलो प्रेशर कमी करपा खातीर सुपर स्पेशलिटींतले पेशंट आनी वाडय म्हणून सांगल्या. आतां पर्यंत 150 गेल्या. थंय आमी टँक भरली आनी तांकां डेली तो टँक अपग्रेड करून भरपाचें प्रोविजन आमी केलां. जेणे करून आनीक 200 पेशंट जे थंय जर येले म्हणजे 450 पेशंट सुपर स्पेशलिटींत गेले जाल्यार हांगासलो ऑक्सिजनाचोय प्रेशर कमी जातलो. आनी तो टँक आमी तांकां डेली म्हणजे मेन इश्यू ऑक्सिजनाचो विशय जो आहा पळय न्ही रे तो रिजॉल्व करपा खातीर घेतलेलो. जेणे करून थंय आमी तांकां डेली ऑक्सिजन दिता म्हणून सांगलां. म्हणजे हांगासले 200 पेशंट थंय शिफ्ट जाले, हांगासलो लोड जो आहा पळय न्ही हो लोड कमी जातलो. आनी तिसरें, एकदां स्टेप डावन म्हणजे ज्या पेशंटाक जो रूम ऑक्सिजनाचेर आसा ताका सद्या ऑक्सिजनाची गरज ना, त्या पेशंटाक म्हणजे आमी डिसिजन म्हणून हांगासल्यान तशें स्टेप अप म्हणून सुपर स्पेशलिटी सुरू केला. तेजे अर्द्यो बेड म्हणजे थंय 101 बेड आनीकूय घालपाक मेळटा कोवीड केअर शिफ्ट केल्या उपरांत. स्टेप डावन हॉस्पिटल म्हणजे डिस्चार्ज जावच्या पयलीं 3 दीस हे थंयसर व्हरून दवरपाची प्रोविजन जे आसा पळय न्ही ती आमच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जीन ते फाल्यांच्यान जातलें. जेणे करून स्टेप डावन जाल्या उपरांत त्यो आनी एक 101 बेड हांगासर लोकांक एवेलेबल जातल्यो. जेणे करून जो सकयल आहा लोक कोणाक बेड मेळना हाजो विशय म्हणजे फाल्यांच्यान इल्लो करून स्ट्रीमलायन जावपाक लागतलो. जेणे करून ऑक्सिजनाचेर जो लोड येवपाक जाय पळय न्ही तो ऑक्सिजनाचेर लोड येवचो ना. उरलेले विशय जे म्हाका तेंच्यांनी जे पेशंटांनी नर्सींनी जे सांगलेले ते हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्यात सगळे उरलेले विशय सोडय म्हणून. खास करून पुलीस आनी ह्युमन रिसोर्स म्हणजे पुलिसाचो स्टाफ हांवें PIक घेवन खंय डेप्यूट करप, ह्युमन रिसोर्सचो स्टाफ तांच्यांनी कितें काम करप आनी ताका कशें कॉर्डिनेट करप होय विशय जो आसा पळय न्ही तो ऑलमोस्ट हांवें तांकां सांगला. जेणे करून हे सगळें म्हणजे फाल्यांच्यान प्रत्येक गोश्टाची जाग्यार पडटली. जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रायव्हर आनी मल्टीटास्किंग स्टाफ पेशंटाक इतले त्रास काडचे पडले. तुका एक सांगता, ऑक्सिजन येवपाक जो उशीर जाता पळय न्ही रे हो थोडोसो ड्रायव्हरा खातीरचो इश्यू आसा. आमी पे करता म्हणजे ते एक्सपर्ट नासल्या कारणान हें जातालें.
तो विषय रिझॉल्व करपाक तर लायला आज आनी फास्ट ॲडमिशन ट्रॅक असं म्हटलं की काल सकाळी जे 26 लोक मेले बिकॉज ऑफ इंटरप्शन ऑफ ऑक्सिजन. तुम्ही सदांच म्हणटाले की लोक लेट येता पण ॲक्च्युली पळोवंक गेल्यार मिस मॅनेजमेंट बाय गव्हर्नमेंट झाले म्हणून हे लोक मरता. आणि हाय, उच्च हाय. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन चौकशी करावी अशी त्याची चौकशी करा मागणी केली. म्हणून आणि हायकोर्टान हायकोर्टाने मॉनिटर करा म्हटलं त्यांनी मॅनेजमेंट. एवढा गंभीर विषय आहे. आयक आतां शेवटी जे आहा पळय रे हे सगळो विशय जो आहा तो भितरले दोतोर बऱ्या रितीन सांगूंक शकतले. ओके कितले पेशंट फक्त ऑक्सिजन ड्रॉप जालो म्हणून गेले आनी कितले पेशंट जे एक्स्ट्रीम स्टेजीचेर आसले म्हणून गेले ते हांव काय सांगपाक हांव एक्सपर्ट न्ही. पण आजच्या हांव चौकशी एक्सपर्ट करणार न्ही आज. म्हणून सांगलें तुका. त्या खातीर वॉट एवर द थिंग्स जे कितें सांगपाक जाय ते दोतोरांनी सांगपाक जाय तांच्यानी जसो तयार